राज्य पावण्या वयल्या गरुडा सिल्वर पुरस्कारा सयत दिवचलच्या सम्राट क्लबाक वेगवेगळ्या विभागांत इनामां फावो जाल्यात। अंदू वर्सा केल्ल्या उत्कृष्ट कार्याक लागून सम्राट इंटरनॅशनल क्लबा वतीन हे पुरस्कार दिल्यात। दिवचले घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत हेर पदधिकाऱ्यां सयत अध्यक्ष शिवदास कवटणकर हांणी मेळिल्ल्या पुरस्कारा विशीं म्हायती दिली। आयज पत्रकार परिशदेंत जाहीर करता की सम्राट क्लब इंटरनॅशनल स्टेट 1 यांचे जे बक्षीस वितरण जे जाले त्या बक्षीस वितरणात सम्राट क्लब बिजोलीन दुसरे प्राइज मेळ्ळे आसा, गरुडा सिल्वर अवॉर्ड। आणि हो अवॉर्ड आउटस्टँडिंग एक्टिविटीज आणि आउटस्टँडिंग वर्क जे आसा क्लबाचे त्या खातीर दिल्ले गेल्ले। या आयच्या या कार्यक्रमाक माझ्या बरोबर आसा क्लबाचे सेक्रेटरी सत्यवान नायक। 22-23 या वर्सा खातीर निवडून दिल्लो अध्यक्ष आसा निलेश टोपलेबाब आणि ट्रेजरर जावन आसा 22-23 खातीर आपलो शेखर नायक। तर आयज आमकां ती भरपूरशी मध्यवर्ग एकुणीस प्रायज आमकां मेळ्ळ्या आणि 4 एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट सांगपाचें म्हटल्यार आमची आउटस्टँडिंग मेंबरशीप स्ट्रेंथ जी आसा ती जवळ जवळ 46 आसा आणि ताच्या खातीर आमकां एक प्रायज मेळ्ळें आसा, ट्रॉफी मेळ्ळी आसा। त्याच बरोबर सम्राट क्लबान 35 क्लबा भितर दुसऱ्या स्थानाचेर ट्रॉफी हाडलेली आसा आणि एक मोठे अचिव्हमेंट सम्राट क्लब बिजोली खातीर आसा।